Kalau main cek. Kalau main cek. आम्ही सैनिक होतो कसं कसं उतरत ते बसून सांगत शर्मा जात मोगळ भावा बहिणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दिवं 13व्या शतमानांत जियेल्लो सांत आंतोन जेजूच्या नांवान आजापां करून आज पोवी सभेन नांवार्थीक सांज जाला तो देवाधीन जावन ताची कूड मातयेक पावन 32 वर्सां उपरांत सांत बोनाव्हेंतुरान ताचो फोंड उक्तो केल्ल्या वेळार आमच्या संताची जीब सगळीच आनी जिवीस मेळ्ळी आनी येदोळ म्हणसर
ती पोदवा शहरान ताचे इगर्जेन असर यांनी तशीच उरल्या. सोमयांक सदांच होगळसिल्लेली बागी जीब ती. आमी आमच्या जिबेन सदांच देवाक होगळसूंक कृपा मागया. आज या मिसाच्या पवित्र संभ्रमांक हजर आशिल्ल्या आमचेर तशेंच आमचे कडेन मागोंक विनंती केल्ल्या सोमेस्तांचेर सांत आंतोनीच्या मजते मरिपात सरेस्पोर देव विस्नार आशिर्वादां ओतून दी म्हणून आमी मागया. या मिसाचे प्रधान याजक आसात आमचो विश्रांत गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोज. हांकां आमी मोगाचो आनी मानाचो स्वागत करता. तांचे संगी सहबेटवणी करच्या सर याजकांक आमी मोगान स्वागत करता. Tuja templar,
तुझी लावय वर भारता वर संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझा तेंपलान एका मौनान सांच्या काळजान रेटोवंक तुका अर्गां बलिदान वर संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझा तेंपलान एका मौनान सांच्या काळजान रेटोवंक तुका अर्गां बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो संत आंतोनीच्या भक्तिकानो आणि म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो संत आंतोनीच्या रेलिकेचे फेस्त संभ्रमानाचरण करूंक आमी हांगासर ह्या देवड्या संख्यान जोमो जाल्या संत आंतोन देवाक प्रत्येक तरान मोगाचो जाल्लो आनी ताणें देवाचो विशेष मोग केल्लो आनी प्रत्येक तरान ताणें देवाच्या राजाची बरी खबर युरोपांत इटलींत आनी फ्रांसांत प्रत्येक तरान ताणें प्रगट केल्ली आज ताच्या रेलिकेचे फेस्त आमी करता म्हणटा आसतना ते जिबेचे फेस्त तेचे आमी मान सांत आंतोनीक त्या मुखांतर मान करता जिबेचे फेस्त कित्याक म्हळ्यार ताणें देवान ताका दिल्ली देणी विशेष आसली पूण ती देणी ताच्या उतरा मुखांतर ताणें तें गळसून देवाचें राज ताणें बांदून हाडलें आनी देवान ताचे ते विशेष मोग दाखोवन ती जीब कांयच पाड जायनासतना ती उरली 32 वर्सां उपरांत तांच्या मेळाचो जनरल बोनिफास ताणें बोनविंचर ताणें पापसाहेबान ताका दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे ताजो फोंड उक्तो करूंक म्हणून परमाण दिल्ल्या वेळार फोंड उक्तो केलो 32 वर्सां उपरांत ताची जीब आसा तशी जिवीच आसली एक अजाप ताचे थंय देवान केलें आनी त्या जिबेक ती रेलीक आज आमी उडास काडन सांत आंतोनीक मान करता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान आमकां दिल्यान देणी प्रत्येक तरान आमी क्रिस्तांव जावचे भाग आमकां फावो केला आमी तर बरी क्रिस्तांव जिणे जियोन आनी आमकां मेळिल्ल्या त्या आपोण्या मुखांतर देवाचे राज उतरान आनी आमच्या जिणयेन भावार्थाक देवाच्या मोगाक साक्ष दिवन तेंच देवाचे राज परगट करचें ते मिसांव आमी कळमीस आसतना जारी करूंक आसा म्हणलें सांत आंतोन आज आमकां उडास करता उलो दिता हें आमी फेस्त आचरण करता आसतना हें आमच्या मिसांव म्हणलें काण घेया आमच्या जिणयंत
देवाच्या मोगाक आनी आमी केल्ल्या सर्व सेवे मुखांतर बऱ्यापणा मुखांतर देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूंक प्रयत्न करया. पवन भयणीनो, तुमी पेपरान वाचलां जायचे जम्मू काश्मीरांत बॉम्ब फुटोवन आमचे शिपाई आमचो गांव राखचे, आमची भद्रती पळोवचे. 40 म्हणून पेपर म्हणटा ते अंतरले, मेले आनी ताच्या 60 जाण सुमार 50-60 जाण कठीण गायेले राजा खातीर, राजाची भद्रती राखच्या खातीर आनी आमचीच भद्रती आमकां राखून दिवच्या खातीर हे शिपाई आशिल्ले. तांणी तांचो जीव आमच्या खातीर दिला. तांचो आज आमी मोगान उडास काडया आनी तांकां सासान विशय आमी मागया. तांच्या दुखेस कुटुंबांक आमी बुजोवया. तांच्या पैकी एकलो मांड्या, आमच्याच राज्याचो कर्नाटकाचो मांड्याचो एकलो शिपाई तो अंतरला म्हणून पेपरार तुमी वाचलां जायचे. दुखेस्त कुटुंबांक तोच सोमी बुजावण घेवंक आदार दिवं दी, ती दूख सोसूंक कृपा दिवं दी म्हणून तांच्या पासत आमी मागया. पवनो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान व्हडा उर्बेन व्हडा संतोशान उपकारी मनान आमी भेटोवया. सांत आंतोनीन आमकां केल्ल्या सर बरेपणाचो उडासकान देवाक गर्गान दिवया. आनी किवो सांत आमच्या पासून विनंती करून दी, आमची तेसांवां आमच्यो गरजो तो जारी करून दी म्हणून आज आमी ह्या मिसाच्या वेळार मागया. हांगासर हजर आसल्या तुमच्या खातीर ह्या मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमच्या पातकांची दूख धरण देवाची काकुळट आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंताचा संकार म्हणयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पाद्वाच्या बगेवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोवंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचा नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुका कॅस्ट लायलेल्या बगार रावचो ना. हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका, कित्याक सर्वेस्पर भोव जसनीक बोक्साणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पाताक करिनाका. ताची काकुळट व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणा नाका, कित्याक काकुळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेट्टा. सर्वेस्पराशी परतून येवंक गळाय करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घाली नाका, कित्याक अवचीत सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी कॅस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरी नाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. देवाचें उतर हें. मोच्या सोम्या मोच्या देवा, तुका म्हजो आत्मो दानिला. मोच्या सोम्या मोच्या देवा, तुका म्हजो आत्मो दानिला. देवा तूंच म्हजो देव, तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेकून आसा. तुका म्हजो आत्मो दानिता. उदाक नासलेले सुकेदनी परी म्हजी कूण तुका लालेता. मोच्या सोम्या मोच्या देवा, तुका म्हजो आत्मो दानिता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या अनुभव जीवा प्राश्रेष्ठ मुझे वो तुझी महिमा वर्णिता. मोच्या सोम्या मोच्या देवा, तुका म्हजो आत्मो दानिता.
रात्रीच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो संतोषाच्या ताळ्यां म्हजे म्हूण तुका वंदितेले मोच्या सौम्या मोच्या देवा तुका मोजो आत्मो दानेता मोच्या सौम्या मोच्या देवा तुका मोजो आत्मो दानेता. सा पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता त्या प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जणाऱ्याक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवताक लजे घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्ता म्हूण लेखता तें नाच करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा वजेर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सौम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतर हें, देवाची वडणूक. जय जय हालेलुया, सर्वेस मोरा 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 जय जय हालेलुया. संतोषा सोती जायसो ती सोडा संभ्रमासो, सर्वेस मोरा गेल्या स्वरूपारा अर्गानी गुण गावसो. संतोषा सोती जायसो ती सोडा संभ्रमासो, सर्वेस मोरान गेल्या स्वरूपारा अर्गानी गुण गावसो. सर्वेस मोरा जय जय हालेलुया, सर्वेस मोरा जय जय हालेलुया, सर्वेस मोरा जय जय हालेलुया, सर्वेस मोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. सामाते वापर मारे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या.
देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका. कानाप्रास जीव व्हरती आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुपयांनी पुंजायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकय उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक कुणी सोडोंक सकत. आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक कंत करची? शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळनांत वा वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रांदीन लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवंच ना. उण्या भावार्थचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सदचें अनभवार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू त्यो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, एक राय आपल्या परजेची भेट करूंक म्हणून एका हळ्ळेक गेलो. आनी त्या हळ्ळेंत आपणाचें रथ रावोवन आनी रथांत हांव देंवता म्हणटा आसतना हळ्ळेच्या बगलेक व्हडलें केदान भरिल्लें एक तोळ्या भाशेन सुवात आसली. आनी त्या सुवातेंत जायतें मेळ्ळें उदक, कुसल्लें उदक जायत्या वर्सां हांव रावून आसलें. आनी रायाच्या हातांतली ती वज्राची मुदी निसरली आनी केदान पडली. राय त्या हळ्ळेच्या मुखेल्याक आपयता आनी म्हणटा, म्हजी मुदी केदान पडल्या, तूं म्हाका खान दिशिवे. ही केद कितलें मेळ्ळें म्हणून म्हाका कळीत आसा राया, देखून हांव ह्या केदांत हात घालिना म्हणालो. त्या राय हळ्ळेंतल्या थोड्या स्त्रियांक ताणें आपयलें आनी म्हणालो, म्हजी मुदी केदान पडल्या, तुमी म्हणी खान दिशत वे. हे केद कितलें मेळ्ळें म्हणून आमकां कळीत आसा, देखून आमी हात घालिना म्हणाले. जायत्या जाणांक ताणें आपयलें, तुमकां दुडू दिता म्हणाले, तरी केदांत हात घालूंक कोणूच फुडें सरले ना. भावन आनी भयणीनो, निमाणे राय आपणाच्या हातांत ती वज्राची मुदी नातल्यार तो राय न्ही, ताका मालगड्यात हांव ती आयिल्ली मुदी. देखून तोच आपणाची रयाळ मुस्तायकी काडता, किरीट काडता, भांगार शिंगार काडता, बिनगो जाता आनी केदांत हात घालता, मुदी मेळना. पांय घालून सोदता, मुदी मेळना. निमाणे त्या संपूर्ण तरी केदान बुडता आनी सोदता सोदता आनी सोदता. निमाणे ताका मुदी मेळ्ळी आनी ती मुदी घालता आनी ताच्या रावळेराक येता. सांत आंतोनीन ताच्या शर्मावान सांगली एक अपुरबायची खाणी आनी तो मुंदरून म्हणटा, देवाच्या हातांत मुदी बरी आसूंक जाय आसली, आमी पडल्या आनी केदान पडल्या. कोणूच आमकां वयर उखलूंक येवना. आनी देव ताच्या पुताक राया बरी आसलो, ह्या संवसाराक आयलो आनी तो संपूर्ण विनगो जालो आनी केदांत आसल्या ह्या संवसारान बुडलो आनी आमकां ताणें वयर काडलें. भावन आनी भयणीनो, सदां तुम पयलें सर्गींचें राज आनी सगळें तुमकां मेळटलें म्हूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. लुकाचे सुवार्तेंत आदी 15 वाक्य 8 एका स्त्रिये लागीं 10 नाणी आसली, एक भायर पडलें आनी त्या स्त्रियेन सोदूंक सुरू केलें. आनी जेजून कित्याक नाण्यांत वापरलें, दुसरी खंयची वस्त वापर येत आसली.
देवळान तिरवबांचे विशीं एक सवाल उदेत आसतना, रायाक तिरवबांचे विशीं सवाल उदेत आसतना जेजून म्हळें एक नाणें हाडा, कोणाचें तें रुपणें आनी कोणाची ती लिपी. आनी लोकांनी म्हळें तें रायाची लिपी आनी रायाचें रुपणें, तर रायाचे रायाक दिया, देवाचें देवाक दिया म्हणलो. जेजून नाणें वापरलें तातूंत रायाचें रुपणें आसलें. आमी सर्व देवाचें स्वरूप, आमी सर्व देवाचें रुपणें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी भायर पडचें देवाक नाका. जर तर आमी भायर पडल्या तर देवाचे रुपणेंत भायर पडले बरी, देखून तो सोदता. तर आज आमी देवाक सोदूंक आमकांच आमी सोडता गी वा लिपोवन बसता. दुसऱ्यान देवाचो मोग करूंक आमी देवाचो मोग करता, देवान आमचो मोग करूंक आमी सोडता गी. हे सवाल आमी आमकांच आज विचारया. भावन आनी भयणीनो, एका घरा गेल्ल्या वेळार एका ल्हानशा भुरग्याक हांवें उखल्लें. ताचो मोग करूंक म्हाका मोग आशा जाली. ल्हानशें नेणटें भुरगें, पूण तें भुरगें म्हाका कोट मारून सकला देंवलें. म्हजो मोग ताका नाका आसलो. सांत आंतोनीच्या हातांत जेजू बाळोक बसला आनी ताचे पोले पोशेता. भावन आनी भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? पयल्यान पयलें मातेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 30 आनी 7 म्हणटा, जेरुजलेमा जेरुजलेमा, एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकट्या पोंदाक घेवन आरावन घेवचे बरी, हांव तुका आरावंक आशिल्लो आनी तुवें म्हाका खोट मारली. त्या पर्जेन देवान तांचो मोग करूंक सोडलें ना, पूण सांत आंतोनीन ताच्या हातान बसल्या त्या जेजू बाळकाक ताचो मोग करूंक ताणें सोडलें. दुसऱ्यान म्हज्या भावन आनी भयणीनो, भुरग्यांतय संतोष पावतात. भुरग्यांतय संतोष पावतात. सांत आंतोनीच्या हातान तो बसलो बाळक आनी सांत आंतोनी मदें कितेंच व्यत्यास नातलें. सांत आंतोनीचे काळीज, मन आनी ताची कूड इतली पवित्र आसली की त्या बाळकाक आनी ह्या व्यक्तीक कितेंच व्यत्यास नासलें, तितलें पवित्रपण थंय आसलें. देखून होजैया प्रवादी अध्याय 11 म्हणटा, भुरग्यांक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडतल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. देखून सांत आंतोनी इतलो कालतो जालो की, इतलो पवित्र जालो की ताच्या मुखार देवच भुरगो जालो. आनी तिसरें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांत आंतोनीच्या हातांत बसुल्लो तो बाळक जेजू आमी पळयता पिंतुरांनी पवित्र पुस्तकाचे वयर बसला. जर तर सांत आंतोनीच्या हातांतलो पवित्र पुस्तक काडलो, तर जर तर सांत आंतोनीच्या जिवितांत देवाचें उतर काडलें तर कितें उरलें? शुन्य उरलें. थंयसर देवाचें उतर हातांत आसा आनी काळजांत आसा, तोंडांत आसा. देखून बाळक जेजू ताच्या हातांत बसलो. भावन आनी भयणीनो, देखून देवाच्या राज्यांत आसल्यान थंय देवाचें उतर आसा. तांचे थंय देवाचें उतर ना, ती देवाच्या राज्यांत आसूंक साध्य ना. सांत आंतोन आज आमी ताका इतले मान आनी गौरव दिता, तर फकत ताणें देवाचो उतराचो मोग केलो. फुलटन जेशीन म्हणटा, एक्सेप्ट द होली स्पिरीट and the word of God, nothing entered into Mother Mary. Except the Holy Spirit and the word of God, nothing entered into Mother Mary. देवाचे उतर आणि पवित्र आत्मा शिवाय मरियेच्या जीवितांत कितेंच भितर सरले ना. तशेंच सांत आंतोनीच्या जीवितांत पवित्र आत्मा आणि देवाचे उतर शिवाय दुसरें कितेंच भितर सरले ना. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 23 वाक्य 20 आणि 9 म्हणटा, म्हजें उतर उज्या सारकें, तें कडपा पडतल्या हातोडे सारकें. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಮಾನ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಸುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಮಾನ. अनेक कडे सांत पाऊल म्हणता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 17, देवाच्या पवित्रत्मेचे देणे जावन आसचे, देवाचें उतर तुमच्या हातांत तलवार तशें जावन दी. देखून सांत आंतोनीन मोगाळ भावन आनी भयणीनो,
हे आयुधां वापरली आणि सैतानाक सैलवयले उज्या तसल्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन पात्रां तसली घट मना ताणें मोव केली हातोटे तसल्या त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन सैतानाची सगळी सकत ताणें नाच केली मगाळ भावन आनी बहिणीनो देवाच्या उतराच्या त्या तलवारीन देखून हांवें म्हळें ज्या व्यक्ती थंय देवाचें उतर आसा तो सर्गी राजांत आसा आनी सर्गींच्या रास्ताचे थंय आसा ज्या व्यक्ती थंय देवाचें उतर ना तो सर्गीच्या राजांत आसूंक साध्य ना देवाचे उतराद्वारे सगळी सृष्टी देवा सरशी येता देखून मगाळ भावन आनी बहीण आमी चिंतचें देवाचें उतर आमी मनशां मात्र आयकता म्हणून बिलकुल सत न्ही देवाचें उतर सगळी सृष्टी आयकता जशें देवाचें उतर सांत आंतोनीच्या काळजांत आसलें देखून रिमिनी म्हणच्या त्या गांवांत लोकांन देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केलें पूण सांत आंतोनी दर्या तडी गेलो मासलींक ताणें आपयलें आनी हजारो हजारो मासलींक ताणें देवाचें उतर परगट केलें आनी मासल्यो तांची तकली उबारन देवाचें उतर आयकलें देवाच्या उतरेच्या सक्तेन ताणें एका गाडवाक आदेश दिलो आनी पवित्र कुंभगारांत आसल्या जेजूक तें गाडाव वळखलें आनी ताणें नमस्कार केलो आमकां कळीत आसा मगाळ भावन आनी भयणीनो डॉन बॉस्को ताच्या हाती एक सुणें आसलें ताचें नांव ग्रेगियो ताणें ताची जायती वाट शत्रू मदें ताका सांबाळली आनी रक्षण दिलें फ्रांसीस सासीच्या जिवितांत आमी पळयता तो सुकणे कडेन उलयलो मन जाती कडेन उलयलो सुन्या वागता कडेन तो उलयलो फकत देवाच्या उतराच्या सक्तेन देखून जर तर एक मन जात देवाचें उतर आयकता आनी पाळता तर मनीस जावन आसले आमी भावन आनी भयणीनो देवाच्या उतराक कितलें मान दिन देखून जानवायेचे पुस्तक अध्याय 28:9 म्हणटा जो धर्मशास्त्र आयकूंक इन्कार करता ताचे मागणे लेखून कांट्याळ्याचे जर एक व्यक्ति देवाचे उतर आयकोंक देवರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರರ್ಥಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ देवाचे उतर नाटल्यान मागणे करूंक साध्यच ना देखून सदा पहिले तुम्ही सर्गींचे रास लोकांचे सुवार्तीन अध्याय 17 वाक्य 20 आणि 1 देवाचे राज तुमचे मोदे आसा म्हळे जेजून भावन आनी भयणीनो आमी कितें सोदता आज आमी कितें सोदता एक जीक मेळ्ळ्या उपरांत आनी एक जीक द विक्टरी आफ्टर विक्टरी एक कामा फाटल्यान आनी एक काम नावा फाटल्यान आनीक वर्ते नाव बिरुदा फाटल्यान वर्ते बिरुद आनी माना फाटल्यान आनीक वर्तो मान पण जेजू मगाळ भावन आनी भयणीनो सर्गींच्या राजा खातीर एक सुकून गेल्ल्या व्यक्तीच्या फाटल्यान गेलो एक जक्केव सुकून गेलो ताच्या फाटल्यान गेलो एक मातेव सुकून गेलो ताच्या फाटल्यान गेलो एका फिरगजेंत 1000 कुटुंबां आसलीं एक कुटुंब मिसाक येनाटलें देखून उपाध्यक्ष लागीं ह्या जाकान म्हळें तें एक कुटुंब इगर्जेक येना न्ही म्हाका मस्त बेजार जाता उपाध्यक्ष म्हणलो फादर दर्यांत मस्त तारले आसात एक तारलो गेल्यार कितेंच फरक पडना देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो सांत आंतोनीच्या डब्यान मस्त त्या सवा पडतात कोणे येदोळ पर्यंत हांवें म्हजें इनोसेन्स वगडायलां म्हजें मुग्धपण वगडायलां म्हाका पाटी दी देवा म्हूण बरयलें कोणे एका व्यक्तीन म्हजें शांती समाधान म्हज्या कुटुंबांत असले मागणे हांवें वगडायलां तें म्हाका फाटी दी देवा म्हूण विचारलें 40, 50, 60 वर्सां देवाचें उतर आयकलें कितलें देवाचें उतर आमच्या काळजांत उरलें कोणे एका व्यक्तीन देवा इतलीं वर्सां देवाचें उतर हांवें आयकलें एकूय म्हज्या काळजांत उरोवना सैतानान तें सोर्न वेलां तें म्हाका पाटी दी म्हूण विचारलें सांत आंतोनी तेंय पाटी दिता आसलो आमची वस्तू मात्र न्ही देखून मोल बांदूंक जायनातल्या वस्तूंची आमी बेपर्वा करता आनी आमी मोला घेतल्या वस्तूंक सोदून वेता एल्ली कळेदुकोंडे नी एल्ली कळेदुकोंडे ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ಮನುಜ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ कितेंगी होगडायले आनी कितेंगी आमी सोदता देखून जी देवाच्या राजांत आसात इतल्या वर्सां
जे कितें आमी होगडायलां आमचें मुग्धपण आमचें पवित्रपण देवाचें उतर जें आयकलें म्हज्या काळजांत येकिना तें वगडायलें तें आमी सोदूंक आसा देखून पयलें सोदा तुमी देवाचें राज म्हळ्यार जेजू येता शेता म्हणजे भावन आनी भयणीनो सोदा तुमी देवाचें राज म्हळ्यार संपूर्ण बरवसो देवाचेरच दवरा इट इज नॉट जस्ट seeking God first in everything देखून वाना चिन्नप्पा म्हणचो एक सांत आसलो सेंट अँटनी ऑफ द डेझर्ट 40 वर्सां मोगाळ भावन आनी भयणीनो तो मरुभुमीन जियेलो हर एक दिसा एका कावळ्यान ताका अर्दी बकरी हाडिली ताका खंयचेच फिकीर नासलें एक दीस सेंट अँटनी ऑफ द डेझर्टाक सेंट पॉल ऑफ द हर्मिट मेळोंक आयलो आनी त्या दीस कावळान व्हडली संपूर्ण बकरी हाडिली एलिया प्रवादीक केरीत सुवातेर एका कावळ्यान 3 वर्सां बकरी आनी मांस हाडिलें देखून खंयचीच पर्वा नासतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो सर्गींचे राज सोदा म्हळ्यार देवाची खुशी आनी देवाकच आमी हर एक दीस सोदचें 12 जाणां शिसाच्या हाती जेजून 12 दाली भरून दिली कोणे म्हणी एका शिसान मोन केलें गी वो आमी लोकांक वांटल्या मागीर आमकां कांय उरचें ना एक दाली भितर दवरया म्हूण कांय चिंतलें गी ना 12 दालींतली सगळ्यांनी वांटून गेले आनी कितलें उरलें तुमी जाणात 12 दाली भरून उरलीं तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो सर्गींच्या राजा खातीर देवाचें उतर वांटल्याक केदींच बरगोळ्योंचो ना जेजू खातीर कोणे त्याग केला द फ्लेम विल बेर युअर नेम म्हणटा एकलो देवाचें उतर उज्या बरी तुवें स्वीकार केला आनी तो उजो तुका एक नांव वाडटलो द फ्लेम विल बेर युअर नेम देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो सांत पावलो म्हणटा देवाचें राज आमचे भितर आसल्यार आमच्या तोंडान तें परगट जावंक जाय देखून कोरिंथ घरां बरयलें 2 पत्राध्याय 3 वाक्य 18 सोम्येची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी एका व्यक्तीक एका संताक आमी क्रिस्तचो आरसो म्हणटा सांत फ्रांसीस आसिसीक मात्र आमी कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरून क्रिस्तचो आरसो जायना देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो सांत अंतोनी देवाच्या महिमेन इतलो भरलो की ताणें नेसल्या नेसण्यान समेत देवाची महिमा परगट जाली ताणें नेसल्या नेसण्यान समेत देखून ताची वस्त्रां पडले लोक गुण जाले पाद्रे पियोचे वस्त्रां पडले लोक गुण जाले सांत फ्रांसीस आसिसीचे वस्त्रां पडले लोक गुण जाले ते मात्र तांच्या वस्त्राचो कुडको कानगून पिडेस्तांक लागयल्यार ते पिडेस्त गुण जाले तर म्हजें आनी तुजें वस्त्र आपडल्यार लोक कितें गुण जायनात मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू फ्रांसीस आसिसी सांत आंतोनी आनी अनावश्यक आर्ग्युमेंटांनी तांची सकत पाड करूं ना यू नीड नॉट विन एवरी आर्ग्युमेंट अनावश्यक टिकान तांणी तांची सकत पाड करूं ना अनावश्यक द्वेष आनी तुलन करून पळोवन मोसरांत तांची सकत पाड करूं ना देर एनर्जी डीड नॉट लीक एनीवेर तांची एनर्जी तांची सकत संपूर्ण जावन मोगाळ भावन आनी भयणीनो सोम्याक तांणी समर्पिली आनी तांची सकत तांच्या कुडींत तांच्या वस्त्रांत परगट जाली सांत पाद्रे पियो न्हिदोन उठल्या त्या काटयेर दुसरे पाद्र्याक न्हिदोंक आशेताले कित्याक म्हळ्यार पवित्रपण तो सोन्न येतालो कित्याक ताची सकत अनावश्यक टिका अनावश्यक आर्ग्युमेंट अनावश्यक झगडे अनावश्यक मोसरांत पाड जावना लीक जावना देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयचे दिसा देवाचे राजान जी आसात तांची सकत देवाच्या राजा खातीर संपूर्ण ते वापरतात निमाणे मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाच्या राजाची ती बरी खबर आमी आयकली तर आमकां कसलो संदेश कीर्तन 145 वर्स 22 म्हणटा ಉಸುರುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈ ಕೃತಿಯನು ಜೀವವಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಲಿ ಶ್ರೀನಾಮವ ಉಸುರುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ तुका हांव विसन जाल्यार जीब म्हजी घट जावं
म्हणजे भावान आनी भयणीनो सांत आंतोनीची जीब कुसन आसतना उरली, कित्याक देवाच्या उतरा शिवाय ताच्या जिबेन दुसरें उतर आयलें ना. आज म्हाका आनी तुमकां एक सवाल आसा, भावान आनी भयणीनो, कितलें देवाचें उतर आमी आयकता? देवाचें उतर आयकलो वरवीं मात्र विश्वास उदेता. कीर्तन 149 वर्स 6 म्हणटा, ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ ಇಬ್ಬಾಯಿಯ ಕತ್ತಿ, तांच्या तोंडांत आसून स्तुती आनी तांच्या हातांत आसून 2 दरींची तलवार. आज मुगाळ भावन आनी भयणीनो, 2 दरींची तलवार म्हळ्यार हेंच देवाचें उतर. देखून सांत आंतोनी बरी देवाच्या उतराचो मोग केल्यार जेजू आमकां म्हणटा, जुवांचो अध्याय 14 वाक्य बरा, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलींच न्ही ताच्या की वर्ती कामां तो करतलो. एक पोटी एक स्त्री ल्हानशा भुरग्याक तिच्या घरा न्हिदायता, रान्नीक उजो पेटयता आनी पयसतावन देवाचें उतर सांत आंतोनीन सांगचें आयकता. तिका इतली आशा भोगली की देवाचें उतर आयकूंक ती दवादावी गेली आनी थंय बसलें, देवाचें उतर आयकलें, घरा कितें घडटा म्हण तें विसरून सोडलें तिणें. आनी सांत आंतोनी आयकून आयकून दनपार जातना तिका उडास आयलो, म्हजें भुरगें घरा न्हिदलां आनी हांवें कोतकोतोवंक उदक दवरलां. ती दवादावी घरा पाटी येत आसतना कोतकोतच्या उदकांत भुरगें खेळोन आसलें. हाडां विंगड मांस विंगड जाय जाल्लें तें मासूम बाळ कोतकोतच्या उदकांत खेळोन आसलें. भावन आनी भयणीनो, आज देवाच्या उतराक आमी कल्तिमान घालया. देवाचें उतर आमच्या काळजांतान सोर्न वचनाशें, तेंच उतर आमच्या तोंडांत येवचें आनी त्या उतरा मुखांतर सर्गींचेर आज सगळ्यांक आमी पासारचें. देवाची कृपा आमी मागून घेवया. देखून उबी रावा. बाबानो भयणीनो, बडा बरवशान बडा पत्येन आमी हांगासर देवा कडेन मागोवंक, ताची आशिर्वादां जोडूंक, सांत आंतोनीची मजत प्रत्येक तरान आमी जोडूंक हांगासर आसा. आमच्यो गरजो जायत्यो त्यो पूण तोड्यो म्हण हांगासर आमी देवाक भेटोवया. सांत आंतोनीची मजत आमी मागून घेवया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, मागणी आयक. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत तुवें आमकां दिलाय त्या पवित्र सभेच्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या पापा फ्रांसिसा मुखान तिका तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या पाप सेवाक बरी भलायकी दिव, सर वायटा विघ्नांतले राख म्हूण आमी मागता. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, मागणी आयक. याद येसो गवळी जावन आसचो आमचो मोगाळ गवळी बाब अदीक मनादीक पिटर पाऊल हांकां बऱ्या भलायकेन भर. तांचे सेंगी शुभ वार्ता प्रगट आसता. तात धार्मीक क्रिस्तांव भावार्थी लोकां
तुमच्या उसनार आशीर्वादाने भर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. आमच्या आसऱ्यान प्रस्तुत सेवा दिवच्या डिरेक्टर बापांक, संगती येजकांक तूं बऱ्या भलायकेन राख आनी सांबाळ. आमच्या सर दानीक एका वा अनेका रितीन आश्रया कुमो करतेल्यांक, तशें आमच्या आसऱ्यांच्या सर निवासींक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बर मन मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. कुटाम धाकटुली पवित्र सभा. कुटाम बरें जाल्यार फिरगस तशें आमचो समुदाय बरो जाता. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट, सोडदोड, आवय बापय, भुरग्यां मदें मोगाचो एकतार घट कर म्हूण आमी मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. मोगळा बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हान भुरग्यांक, युवा जनांक आमी तुज्या हातीन समर्पित हांव. तांकां तूं संवसारी वस्यांतले राख आनी सांबाळ. तांच्या आवय बापायनी तशेंच तांच्या तरबेती मेतेर जाल्ल्या तावन तांकां खरी क्रिस्तांव जिविताचें मार्गदर्शनी मेळोवन दी म्हूण आमी मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. जिवितां निरासपण भोगतेल्यांक, आत्मी जिवितां सुखीदाट भोगतेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. असल्या भावा भयणींक बऱ्या मनाच्या मनशाचें मार्गदर्शन लाभून तांचें जिवन अर्थभरीत जावन जियोंक तांकां तुजी कृपा आनी आदार लाभय म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. वडापातयेन बरवशान तुझ्या मुखार दवरली मागणी दयाळा बापा दयेन तूं स्विकार कर. हांगासर वडापातयेन आयिल्ली तुजी परजा, तांच्यो खासगी गरजो, वैयक्तीक गरजो तोय तूं मानून घे. आमी सर्व तुजी भुरगीं, आमकां कितें गरज आसा तें तूं जाणाय. ह्या संवसारांतली आमची जियोंक आमकां कृपा दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बर. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Adunaya wa pagani go, opun
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ते पयस विचार देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कणवळेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनतेन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी तसो फळ आमचे जिणेंत जियोंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. कॉन्सेक्राचो असो वेळ वो बडा भक्तीपणान आनी तो आमी भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावनच तेमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगात पदकांचे बोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करात. आमच्या आल्तारीर जेजू नीज जावन हजार आसा म्हण बावडटांत आमी वळखता. बावडता सो गुट परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गाट चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरियेच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावांक आनी भयणीक इश्टगतीच्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातलो म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरन ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगाता. म्हणया, आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझ्या राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सिरस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेकतरांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक आमी शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर सुभागी म्हज्या म्हाका पावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली दयाकर नायका आता पवित्र येवकारिस्त वाणचो वेळ पाद्राबू तुम्ही आसल्या जाग्यान येतले स्वयंसेवक तांकां आपोवन हाडटले भक्तीन तुम्ही क्रिस्त प्रसाद सेवचो दयमाडी आलिसिरी ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉಳಿದವರು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಸಹಕರಿಸಿ
म्हज्या सोम्या घालता तुका सर्ती गाडान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या घालता तुका प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत आंतोनीच्या परबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हण आमी विश्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धैर्यान आमी फुडें वसाशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दायकान बसा.
आमच्या स्वयंसेवकांनी तुमकां काप्प वांटल्यात तातूं खंडी ती व्हरून काणग्यो जाय कित्याक म्हळ्यार बुराक काडला ताका आतां तुमकां आमचे समेस्त स्वयंसेवक एक काप्प एक वात आनी एक उंडो दिताले त्या उंड्याचेर ही तिलसोणी जाल्या उपरांत गवळी बाप बिसाहेब तुमच्या हातांत आसलेल्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालतलो आनी त्या देखून तवळ पर्यंत उंडो तुमी काण घेवन रावात हातान ते आशिर्वाद घाल्या उपरांत मागीर उपयोग करयात एक कवी येता हांगा नातल्या घरावर येता तवळ पर्यंत काण घेवन रावा तुमकां एक काप्प आनी एक वात दिल्या ते कित्याक म्हण सांगल्यार वडलो बिसाहेबान सांगल्या प्रमाणे आमी येदोळसो माध्यमांनी वाचला जम्मू काश्मीरांत भयोत्पादकांनी बॉम्ब फुटयले वरवीं लागीं लागीं 40 जण मरण पावल्यात आमचे सोजेर तांच्या आत्म्याक शांती मागच्या खातीर ते वात तुमकां दिल्या आनी वाऱ्याक पालवनांतली बरी ती वात तुमी काप्पाच्या भितर दवरची आनी ताच्या मागीर तांच्या खातीर आमी मागचे ते उंड्याचेर आशिर्वाद गेल्या उपरांत आनी निमाणे बेसांव जाल्या उपरांत नोव्यानाच्या पयले एक ल्हानशें मागणें हांगा तारो म्हणटा आनी त्या वेळाचेर आमी सगळ्यांनी वाती पेटोवन मरण पावल्या सर्व सोजारांक आमी सासण शांती मागची तांच्या पासून मागचे आज सांत आंतोनीच्या रेलिकेची दबाजीक परब हे बागी जिबे तुवें सदांच देवाक होगळशिलें आनी तशेंच हेरांकी करूंक तुवें शिकयलें सांत बोनावेंचर हाणें सांत आंतोनीची जीब पळयल्या उपरांत उद्गारलेलीं उतरां ही सांत आंतोनीन ताच्या जिणयेंत देवाचें उतर परगटलें आनी सांगाता त्या जिबेन जेजूक उलो मारून जायत्या जाणांक बरें केलें आनी अजापां केलीं ह्या वर्त्या सांता खातीर आज आमी देवाक अर्घ्यां दिता देवाक जावं होगळी मान आनी महिमा सदांच ह्या मिसाचें दबाचेक बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोजो आमच्या मदें आसा आमचो बिसाहेब कलकत्ता मिटिंगाक येता आनी त्या देखून तुमी मिसाचें बलिदान भेटयचें म्हणल्या वेळार संतोशान तांणी ओपून घेतलें आनी आज हांगासर येवन आमच्या खातीर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आमच्या बिसाहेबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकां बरी भलायकी आनी लांबाव आमच्या सांगी जायते पाद्रे आसात हांगासर आमच्या वाराड्याचे आनी तशेंच हेर पाद्रे बी आसात तांकां समेस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा सांत आंतोनीच्या मजतीन देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता फादर सिरील लोबो आज ताणें आमकां भोव उसल्या उतरांनी भोव अर्थभरीत प्रसंग दिला कशें आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवन काल जावन जियेता तवळू आमच्या जिणेंत देवाची महिमा प्रगट जाता आनी तशेंच आमच्या मारिफात देव हेरांकी बरेपण करता सांत आंतोनीच्या जिणयेर ताणें प्रकाश फांकोन भोव उत्तीम प्रसंग ताणें आमकां दिला तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर सिरील लोबो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू हांगा सोबिकार फादर वलेरियन डिसोजा आमी मीस भायर करचे आलोचन तांची आनी फाटल्या 4 वर्सां तावन ह्या मिसाचें बलिदान ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमी हांगासर भायर करता आनी तशेंच ह्या फेस्ताक जुनाच्या फेस्ताक वर्सभर आमी हांगासर सांत आंतोनीचें भक्तीपण करता आसतना तांचो सहकार आमकां व्हरतो तांच्या पाद्राबान संगी मेळून आमकां जायतो सहकार आनी उत्तेजन दितात हो फेस्ताचो संदर्भ आमकां फादर वलेरियन तुमकां देव बरें करूं म्हणून थँक्यू फादर आज हांगासर गायन मंडळी आसा आज आनी काल सायमन पायस ताणें वर्ती मिनात काडन नोव्यानाच्या एकेका दिसांक एकेका फिरगजीक ताणें सांगून एकेका फिरगजी तावन एकेका दिसा गायन मंडळीन येवन भोव बऱ्या रितीन गायनां केल्लीं आसात आनी तशेंच काल आनी आज ताणें जायत्या जाणांक सांगता गेला मिलार जेप्पो वालेन्सिया बेंदूरू इजई बाज्जोडी बाजाल कोर्डेल बोंदेल आनी सुरातकाल ह्या फिरगजीच्या सबारांक ताणें सांगता घालन मस्त मिरात काडन भोव अपूर्बायन गायन केलां आनी वाजंत्र केलें हांगासर सांगता काडन घेवन ताजी मिनात वर्ती जावन आसा
सायमान तुका आनी तुज्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावराक सांत आंतोनच्या मजतीन तुमचेर आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची दाराळ आशिर्वादा मागता तुमच्या वर्त्या सेवे खातीर. आमी पयल्या दिसा नोवेनाच्या वाहन असो एक पुरुषावासा केल्लो आनी त्या दिसा आनी सांगात आज काल आनी पोरू हांगासर लायव्ह कितें भक्तीपण चलता की डिवायन वर्ड टीव्हीचेर तें प्रसार केला. हाचो मालक स्टीफन मेंडीस ताचो आमी आभार मानता आनी ताच्या वर्त्या सेवेक देव ताका बरें करूं आनी सांत आंतोनच्या मजतीन ताच्या वावराचेर सदांच आशिर्वादान देव म्हणून आमी मागता. आनी ताची सिबांदी वर्ग आसा जॉस्विन आनी ताचे सांगाती तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचें हें फेस्त वर्सांत हे आनी तशेंच जुनाचे वार्षिक फेस्त आमी आचरण करता. ह्या फेस्ताच्या संदर्भार सांत आंतोनीचे भक्तीक तुमी उदार मनान आमकां दान दितात, मुर्दोम रावून फिरजेंत रावून आनी तशेंच म्हज्या लेकार फेस्ता खातीर इल्लें दान अशें म्हणून जायतीं जाणां तुमी आमकां दान दितात आनी त्या वरवीं आमी हें फेस्त भोव अर्थाबरीत रितीन घेतल्यान करूं शकता. वडोल आमी वाती वांटल्यात तरी पूण ह्या संदर्भाचेर तुमकां समेजता की हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या उदार मनाक देव 100 वांट्यांनी तुमकां पाटेन दिवं म्हणून आश येता आनी तुमच्या खातीर आमी आसऱ्यांत सदांच मागता. देव बरें करूं सर आमच्या दाने. आनी सांगात ह्या फेस्ताच्या संदर्भाचेर आमकां जायतो वावर दिवचे आसात. आमचे स्वयंसेवक आमकां आसऱ्यांत आमचो लोक आसा तरी पूण ह्या आसऱ्याचे वयर अभिमान दवरनो आनी सांत आंतोनचे अभिमानी जायते जण आमकां ह्या फेस्तांच्या संदर्भार हेर संदर्भाचेर जायती सेवा दितात. मुखार कळना पूण जायतो वावर तांचो सबार दिसांत हांव तो मोठो वावर दिते आसात तांकां हांव ह्या संदर्भाचेर सर्व आमच्या स्वयंसेवकांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वर्त्या त्यागाक सांत आंतोनच्या मजतीन देवाची आशिर्वादां मागता. हांगासर आल्तार भुरगे आसात. आवणूच्या वर्सा ह्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयार जावन नोवेन करतना सदांय हांगासर आल्तार भुरगे आमकां आदार दितले. आजी सबार जाण आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या म्हयन्याच्या मार्च म्हयन्याच्या 7 तावन 10 तारीख पर्यंत 7, 8, 9 आनी 10 तारखेर हांगासर रेतेर आसतली. करेजमाच्या हप्त्यांत पयल्या हप्त्यांत विगारान तुमकां समेजता की तिळसून सांगला. मध्य प्रदेशांत फादर जॉर्ज कुम्रमुट्टील तो देवशास्त्री आनी पवित्र पुस्तकाचो तज्ञ हांगासर येवन रेतेर दितलो. जात्यातल्या जाणांनी हातूंत भाग घेवंक तुमकां ताणें उलो दिला. फादर फ्रांसीस आनी तशेंच फादर त्रशान आमचो आडाळतेदार आनी सहायक निर्देशक हांच्या नांवान तुमकां समेजता की हांगासर आशिल्ल्यांक सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. बरें फेस्त तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक देव तुमकां सदांच दाराळ आशिर्वादांनी भरूं. देव बरें करूं. आतां आमी उंड्याचेर आशिर्वाद घालच्या खातीर गवळी बाप मागणें म्हणटालो. आमी हातांत उंडो आसा तुमच्या लागीं घेतला. तुमी दयेकान हातांत उंडो काण घेवन रावा आनी बिसाहेब ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालतालो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तूं आमचो रसनार तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपायन आमकां तुवें रचलाय. तूं आमचो पोसनार ह्या खातीर आमकां गरज अशें खाण सदांच तूं आमकां दिताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. 12व्या शतमानांत जियेलो सांत आंतोन तुवें पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. ताच्या जिणेंत तुवें ताका दिल्ली देणी स्वार्था परगट करूंक आनी पयस गेल्ल्या लोकांक पवित्र सभेंत पाटी हाडूंक ताणें गळशिली. ताच्या मजतीन आजुनय जायतो लोक बरेपण जोडून आसा. जायत्या लोकांक ताच्या नांवान खाण वखद आसरो मेळूनच आसा. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी दिन वाचता. आज ताच्या मानाक हे फेस्त आमी आचरण करतना हांगासर दवरलेल्या उंड्याचेर मोगाळ बापा तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो उंडो स्विकार करतल्या सांत आंतोनीचे दानींक आनी सर भक्तिकांक बरी भलायकी
आनी संतोष भरीत जिवीत फावो कर म्हण आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. बाबानो भयणीनो, तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांगा हजर आशिल्ल्या पाद्रपाच्या नांवान आमच्या सांत आंतोन आश्रमाच्या डिरेक्टराक बाब अनिल डिसोजा, आडळतेदार बाब फ्रांसीस आनी सहायक फादर त्रिशांत हांकां हांव फेस्ताचे उल्हास आनी शुभाशय पाठयता आनी ताचे सोवे थंयसर वस्ती करच्या सर्व भावां भयणींकी तेचो शुभाशय म्हजे व्हडट्या मोगान आनी अभिमानान हांव पाठयता. थंयसर आसात सांत आंतोनीचो आसरो घेवन ताचो ग्रास जोडून आसात आनी तो ग्रास तांकां तुमच्या साबारांच्या दाना वरवीं ते साध्य जाला आसता. तांचेर आशिर्वाद मागतना तुमचेरय सांत आंतोनीची प्रत्येक मजत मेळोवन दी म्हूण हांव आशेता आनी मागता. फाटल्या 22 वर्सां तावन चरुणे हर एका वर्सा म्हणले बरी ह्या फेस्ताक हांव हजर आसलो आनी ह्या मुखांतर सांत आंतोनी ते म्हाका आसचो तो मोग हांवें मिसाच्या बलिदाना मुखांतर परगट केला म्हूण हांव चिंता. सांत आंतोन म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक सदांच राखून दी, आमच्या पासत तो विनाती करून दी म्हणून म्हजें मागणें. तोच सांत आंतोन तुमकां तुमच्या कुटुंबाक सांबाळूं. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव कंडवाळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. बावटाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दीव. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ बाप तुमकां आपणाची चलोवन व्हरूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयकन उबी रावा. असल्या घडत वाती पेटले तुमच्या हातान धरा. मोगाळा सोम्या जेजू आज आम्ही सांत आंतोनीचे भक्तिका हांगासर सांगात मेळलेल्या ह्या संदर्भाचेर आमच्या देशा खातीर कालच्या दिसा मरण पावल्या सर सोजारांचो आमी उडास करता. तांचे जिवीत त्यागाचे जावन आसा. आमच्या देशाक राखण दिवच्या खातीर तांच्या कुटुंबांतावन पयस भोव कश्टांच्या जाग्यांनी तांणी तांची सेवा दिल्या आनी तितले मात्र न्ही आसतना कालच्या दिसा भयोत्पादकांच्या करणेक वळख जावन सुमार 40 जण आमच्या देशाचे सैनिक ते मरण पावल्यात. ह्या संदर्भाचेर आमी तुज्या लागीं मागता तांची तूं काकुळट कर. सोम्या जेजू तांच्या जिणेंत कितें उणेपण आसलें जाल्यार ते बगसून देशा खातीर जीव दिल्ल्या ह्या सैनिकांक तुज्या राजांत तांकां जागो दी. तुज्या सांगाता सासणाचें जिवीत जिवंक तांकां फावो कर. ह्या संदर्भाचेर आमी मागता तुजी काकुळट आनी तुजी बुजवण ह्या सैनिकांच्या कुटुंबां खातीर. ह्या सैनिकांच्या मरणा वरवीं तांच्या कुटुंबांत 12 जाणां अनाथ जाल्लीं आसात. 12 जाणां दुखांत बुडलेलीं आसात. तांकां समेस्तांकी तुजी बुजवण लाभय आनी तांकां जाल्लो नश्ट तो भोगूंक वावोवंक तांकां तांक दी. मोगाळा सोम्या जेजू तूं जावन आसाय
जिविताचो दातार मरणातावन पुन्हा जिवान जाल्लो आमचो सोडवणदार पुन्हा जिवान जाल्या सोम्या जेजू या सर्व आमच्या सोजारांक तुझ्या हातात आम्ही दिता तुझ्या संगी सासनाक तांणी जिवोवच्याक तू तांकां फोव कर आनी सांगात आस घायल्ले हेर सबार सैनीक आसा तांकांय तुझ्या हातात ओपून दिता तांकांय बेगीनच भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी परत तांच्या वावराक फाटी वेच्या खातीर तांकां तूं पाव सोम्या जेजू तुझ्या आशिर्वाद आमच्या देशाचेर आनी राखणकरच्या सर्व आमच्या सोजारांचेर घाल आनी प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या मरण पावल्या या सोजारां खातीर आमी मागता तुजी काकूळ तूं तांकां लाभय एक घडी बरोवप आमी असेंत रावल्ल्या कडेन मौनपणी या सैनिकांच्या आत्म्यांक शांती मेळोवन म्हणून मौनपणी आमी मागया एक घडी बरो सकाळ आमी सांगता म्हणया सासना सोर्विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांच्यार पांपड दी समाधानाचे विशय घेवन दी आमेन आता आम्ही मोठवे सांत अंतोनीचे नोवेन करता तुमच्या हातात असलेले वाती जाय जाल तुम्ही घरा येताना वर येता नातल्या पाटल्यान थंयसर टब्बू दवरतात बॉक्सू तांतू तुम्ही घाली येता आता तुम्ही वाती पेटोव येता सांत अंतोनीचे नोवेन आम्ही करता Sant Antoni ora volta Sardune Daudaine Bine Sandue Boringine Dăia Sanclinto Formaita Alia Paglia Mea Pauta Ite Sandla Da Comunità भावा बहिणीनो सांत अंतोनू जेजूच्या नावान अजापान केल्लो आमकां सगळ्यांकी देवा लागी मागीर तो बुसोवन अन्यता आमच्यो आत्मीक आनी लौकीक गरजो देवा लागी मागोवन देव आमकां आशिर्वादांनी भरता आयच्या या रेलिकेच्या फेस्ताच्या दिसा देवान सांतांच्या मजती मारिपात आमचेर उतरल्या सर कुरपे बेसांवांक बऱ्या भलायकेक मतीच्या समाधानाक कुटुंबाच्या देण्यां खातीर आनी आमी कितें बरें मागलां देवान फाव केलां ताका आमी अर्गां दिवया सांगतच मुखल्या दिसांनी पयणारणी आमी मागोवंक चिंते सावां आशा गुरजो आतां सांतूंच्या मजती मारिपात सरीस्पर देवाक आमी समर्पिया आमच्या आस्त्याच्या तेसां खातीर मागया आमच्या आस्त्यान सुरू करची योजना पळय बरी जावं दीत तशेंच तुमचे कडेन कोणें मागोवन सांगलां तांची आनी आमची वायट तेसां सांगाता घालून हे नोवेनाचे मागणे आमी सांगता म्हणया वर्त्या सांत अंतोनी
तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सुख अनवरां देवसार आनी सत तरांची वचाची पडा पयसत उडास कर. तुझे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उत्साह दर्यो थंड जातात. बंदीवाणीचे सगळं तुटून पडतात. तोटे उठून चलतात. कुडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडूस मेळतात. ल्हान मोड तुजे कडेन मागतात. मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजेरी आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या स गरजां तूं पावताय. सर पातीन दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दी. तुजी पदवी संवसारा दाखय. आमेन. बागी जिबे तुवें सदांच सोम्या ओगोडसिलें आनी ताका ओगोडसूंक आनी वर्णूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितली पुण्यवंत म्हूण आतां स्वस्थ जाता. भाग्यवंत आंतोनी पदवेदार शिकोंदरामा बसोन विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आमी फौजांच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलो सुविचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. कशी तुज्या धर्मवीर सांत आंतोनीची जीब मरणा उपरांत कुसानाशी सांबाळल्याय तशेंच आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं तुका सदां कालो गोडसूंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. मिलारी माये बगेवन कुर्साचे कुरवेन युआर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.